नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीन जालें पयलें बंड। सांताक्रुजाची तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान मामी, तिचो पूत आनी 2,500 समर्थक दितले काँग्रेसीचो राजिनामो। राष्ट्रवादी काँग्रेस लढयतली गोंय विधानसभेच्यो 7 सुवाती। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेलाचो खुलासो। काँग्रेसीचे कांय वजनदार मंत्री मेळ्ळे पटेलाक। स्वताचे भुरगे इश्टां खातीर तिकेट मागणी। काँग्रेसीन केली 22 उमेदवारांची यादी जाहीर। सोपटे पाटणेकाराक तिकेट, मडकयकार रेजिनाल्ड ऑन होल्ड। कुठाळेच्यान कायतान झेवियर दुसरे वळेरी आयतारा। संजय तळवडकारान बरयल्ल्या घोस्त ह्या कोंकणी पुस्तकाच्या 3ऱ्या आवृत्तीचो शुक्रारा जालो लोकार्पण सुवाळो। कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष दिलीप बोरकार आनी लेखक दत्ता दामोदर नायकान केलें प्रकाशन। राज्य आर्चरी सर्तींत स्नेहल दिवाकर आनी परशुराम चौहान वस्तात। कांपाल ग्राउंडार जाल्ले 2 दिसांची ही सर्तींत 90 तिरंदाजांनी घेतिल्लो वांटो। आनी फोगाची होर्डिंग बेकायदेशीरपणान काडपी उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या आड कोर्टान केस घालपाची शिटकावणी आनी 25 लाखांची लुकसाण भरपाय मागपाचें थारायलां फोगान। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेसीचे केंद्रीय वेंचणूक समितीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। तातूंत बाबूश मोन्सेराताक सांताक्रुजा सावन जाल्यार दयानंद सोपटे आनी राजेश पाटणेकाराक मांद्रे आनी दिवचलच्यान तिकेट दिल्या। यतीन पारेखाक पणजेच्यान उमेदवारी दिल्या। विक्टोरिया फर्नांडीस, पांडुरंग मडकयकार आनी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स सोडल्यार सगळ्या आमदारांक उमेदवारी मेळ्ळ्या। मात अजून ताळगांव आनी बाणावलेची उमेदवारी जाहीर केल्ली ना। काँग्रेसीचो प्रचार प्रमुख माविन गुदिनोन ही नावां जाहीर केली। Announce the list of 22 candidates who have been finalized by the High Command, and the installment of the 18 remaining candidates will be announced by tomorrow, the latest. And in that, of course, 7 will be NCP out of the 18. Now those which have finalized is number 1 Mandre Dayanand Sopte, number 2 Perne Manohar Asgaonkar, number 3 Rajesh Tulsidas Patnekar, number 8 Kalangut Agnello Fernandez, number 10 Aldona Dayanand Narvekar, Penjim Capital City Yatin Parik, Santa Cruz Antanasio Montero Montserrat, Santander Francisco Silveira, सांकेलीम प्रताप गांवस, पोरिये प्रताप सिंग राणे, वालपोई विश्वजीत राणे, पोंडा रवी नायक, शिरोडा सुभाष शिरोडकर, डबोलीम मोविन गुडिनो, दैट्स माई सेल्फ, कोर्तालीम कायतानो जेवियर, नुवे एलेक्स इक्वेरा, मारगांव दिगंबर कामत, नावेलीम चचिल आलेमाव, कुंकोलीम जोकीम आलेमाव, वेलिम फिलिप नेरी रॉड्रिक्स, केपे चंद्रकांत कवलेकर, कुडचोरे श्याम गोपीनाथ सातडेकर. So these are the 22 names which have already been finalized. As you know, our candidate, the remaining 18 candidates, which also includes the alliance candidates, will be announced tomorrow. I have come to a conclusion. If you look at the tide of support, it is overwhelmingly in the favor of the Congress party, and I am sure this particular ground support will swell in the coming days, and Congress is confident of gaining a majority on its own come March 3rd. So much is the support that people feel
in spite of certain drawbacks, Congress is ready to accept that certain drawbacks were there, certain things which were not ideally good might have happened, but we are on to the corrective course. People have confidence. Yes, Congress will give a good governance, will give a better government once the elections are over. So this is the level of confidence what people are having at the grassroots level. And I am sure you will bear with me that there have been certain issues which have been plaguing us. It has never been our effort to bury them under the carpet. We are very much alive to these particular issues. Unfortunately, as it always happens, election time, you have people trying to make mountains out of molehills. We have a balanced list of candidates. Even if you look at the first list of candidates, it shows there are some new faces. Of course, there are the old war horses which have been there for quite some time. But along with them, we also have some new faces. The other list that we will be announcing also will show that it is continuity with change, while continuing the process of development of bringing about all around progress in Goa, in carrying the administration to the doorstep of the common man. We are also trying to infuse new blood, new faces, getting communities which were prior to this not represented, like having a ST candidate, in order that everyone feels comfortable with the Congress, that they feel, yes, our interest is looked after by this party. This party believes in carrying everybody together. सांताक्रुजाची तिकेट दिली ना देखून आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडीस, तिचो पूत रुडॉल्फ आनी सुमार 2,500 समर्थकांनी काँग्रेसीचो राजीनामो दिवन बाबूश मोन्सेराता आड वेंचणूक लढोवपाची तयारी चलयल्या. आमी रुडॉल्फाक अपक्ष उमेदवार म्हणून दवरतले अशें तांच्या समर्थकांनी जाहीर केलां. बाबूशाक सांताक्रूज तिकेट दिवप हो बिल्डर लॉबीचो डाव असो आरोप रुडॉल्फान केला. काँग्रेसीच्या 22 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जातकीर काँग्रेसीन जाल्लें हें पयलें बंड. सांताक्रूजची तिकेट दिवंक ना जाली, दिवंक ना म्हणून म्हजेर एक व्हडले अन्याय तांणी केले. एकच मात हांवें क्रोर्स करूं ना. क्रोर्स केलेले जाल्यार तिकेट म्हाका हातीन येवपाची. जेन्ना हे पक्षाचे मिटींग्यो जाता तेन्ना रोखडेच रुडॉल्फाक सांगताले, इतलो लोक हाड सुमार 4,000 लोक हाड, बसी हाड भरून रोखडीच दोगांय आमी वावरून हे लोकांक आमी धाडटाली. आनी म्हाजो लोक उतराक भायर सरतालो आनी हे काँग्रेस पक्षाची कितें लोकांचे लोक व्हरून तांचे लस पासून आमी पयस उडयताले. इतले आमी सामकी ठ करून रावताली. रॅली जाली सांगले रुडॉल्फाक, मोर्चा जालो सांगलो रुडॉल्फाक, खंय मिटींग्यो जाल्यो कोण MLA म्हाजे सारकेन रेग्युलरली गेला. एक दीस हांवें तांचें कितें चुकोवंक ना. नाही अशी कितें बरी नाल्यान उरली तेन्ना चुकला जायत, पूण हांचे प्रोग्राम चुकोवंक ना, कितेंय चुकोवंक ना. इतलें करून कित्याक लागून म्हाका डिनाय केली. एक म्हाका कारण तांणी दिवचें. तिकेट दिवंक ना म्हण कितें हांव झगडपाची उत्तली वगी बसून केन्नाच ना. जे इतलीं वर्सां झगडून आयल्या गोंयकारांक आनी सगळें सांबाळपाक तशीच झगडटली. आनी आतां म्हाजो पुतूय म्हज्या बरोबर झगडटलो आनी म्हाजे हे लोक आसा तेय झगडटले. हांणी वचून थंय सांगलेलें, मामी हांतुलार आसा, तिका उठूंक जायना, बसूंक जायना, ती केन्ना मरतली सांगूंक जाय. जिते आहलेले मनशाक मेलने केले ताणें. तेन्ना हांव सोनिया गांधीक मेळून दिली. आय वेंट पर्सनली आनी सोनिया गांधीक हें पळय हें हांवें बरयन दिलें. पयलीं हाकाय दिलें, म्हाज्या पुताक दी, म्हाका दी नाल्यार ताका दी तिकेट. आनी दिल्लीसान येताच हांवें सगळें आमची मिटींग आपयली आमच्या आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची. आनी सगळ्या लोकांक सांगलें हे भाशेन घडलेलें आहा, मामी तिकेट ह्या फुडें मेळपाची ना. हांवें ताका सारकें सांगलें. आनी कोणाक तिकेट मेळपाच्या बाबा पयशे दिल्या कितें दिल्या ती सगल्यो खबऱ्यो म्हाका भितरल्यान गमल्यो. कित्याक मेन म्हणजे ते दिल्लीचे जे बिल्डर आहा हेणी गोंयान भरपूर जागे घेतलेले आहा. आनी हे बिल्डरांनी ही तिकेट ताका दिवपाक केल्या. हो घात काँग्रेसीन जो केला तिका, हे काँग्रेसीक खूब म्हाग पडटलें. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू, आख्खे होल ऑफ गोवाक हे म्हारग पडटलें तांकां. आनी आमचे जे खुबशे भाव आसा बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेवूय काँग्रेसीच्या ऑपोजीट वावुरतले. आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जो काँग्रेसीचो ऑपोजीट हें आसा
तेका ऑपोजीट आमी वावुरतले. आनी मेन म्हटल्यार मुद्दो आमचे लोक आमी सगळे 2000 कमिटीचे जे ब्लॉक कमिटीचे हे आसा 2500 हे आमी फुली काँग्रेसीक रिजायन जातले. जावं आमी ऑलरेडी मामीकूय सांगला तूं MLA शीप सुद्दां आमकां तुजी नाका, ती रिजायन जाय. काँग्रेसीन तुका कितेंच तुजें बरें करूंक ना. आमकां कसली काँग्रेसीची पकळी आश्वासनां नाका. आमचे लोक समर्थ आसा रुदोल्फाक निवडून हाडपाक इंडिपेंडंट. राष्ट्रवादी काँग्रेस गोंय विधानसभेच्यो 7 सुवाती लढयतले अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेलान सांगलें. म्हापशें, साळगांव, पर्वरे, सांगे, वास्को, थिवी आनी मये मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या वाट्याक आयल्यात. 2 दिसां भितर उमेदवारांची नांवां जाहीर करतलो अशें पटेलान सांगलें. काँग्रेसीचे कांय वजनदार मंत्री प्रफुल्ल पटेलाक मेळ्ळ्यात. स्वताच्या भुरग्यांक आनी इश्टांक तिकेट मेळची म्हूण हे फुडारी पटेलाक मेळ्ळे. We will certainly, definitely, without any question mark, contest these coming elections as an alliance partner of the Indian National Congress. Will you exchange your members for Congress? We will look at every picture, on the larger picture. Ultimately, yes, we have to respect our workers and we also have to look at winnability. It's a combination of both we will look at. But first priority will go to NCP. No, I have never said that they have not worked hard. That's if they have not worked hard, we would not have got from 6 to 7. But in between, our party also had some setbacks. We had some people who were with the party, then they left the party, or we also threw out some people from the party. We also had lots of issues, and therefore I think under the circumstances, in spite of all that, our workers are the reason why we have been able to get 7 seats. If they had not worked hard, where would we have got 7? See, we have not yet finalized our candidate list. We will be announcing the candidates by tomorrow. And the 6 seats where all the there is clarity is, of course, both our sitting members TV and Vasco. Then we are going to contest Mapsa, we are going to contest Saligaon, we are going to contest Korori, and we are going to contest Sangi. So these are the 6 seats where we are clear. There is a little bit of still discussion going on between Kortali and Mai, but that is subject to final discussion. I think by tonight or tomorrow that picture will be clear. Although Congress may have gone ahead and announced some places, but we will finalize everything by tonight or tomorrow. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.